I mean, my smile says it all. काल माझा बर्थडे आशिल्लो आणि त्या दिसा in fact also news job. This is one of the best gift I've ever got in my lifetime. मी सदाच सांगताले की डिक्टेटरशिप किंवा जे दादागिरी करता ताजो अंत एक दीस आसताच. खंयी पळयला आसतलें तुमी वेदर इट बी जर्मनी ऑर एनीवेर ती तानाशाही सालाजारशाही किंवा जाका आमी डिक्टेटर म्हणटा ते खंय ना खंय तरी एक दीस तांचो अंत आसता. म्हाका दिसता आज भारतभरान जेन्ना बाब अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो तेन्ना जी नेगेटिव्हिटी बीजेपीक आयली तातल्यान जो राग निर्माण जालो लोकांमदी तो राग काल खुशेन लोक भायर सरले. दिल्लीन काल दिवाळी साजरी केली गेली जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हो जजमेंट ऑर्डर पास केली इंटरिम बेल दिवपाची. इट्स अ व्हेरी हिस्टॉरिक डिसिजन कारण हांव एक एडवोकेट आशिल्ल्यान आमी अशें प्रेसिडेंट केन्ना अशें पळोवनाशिल्ले. द वे सुप्रीम कोर्ट has interpreted law to grant this interim bail, it shows that Supreme Court has upheld democracy, Supreme Court has upheld law, and Supreme Court has realized कि dictatorial जे governance आज भारतीय जनता पार्टी देशभरान हाडला ते खंय तरी बंद जातले जाल्यार डेमोक्रेसी वाटोवपा खातीर कोर्टाक इंटरफियर करचे पडटले ते कालच्या ऑर्डरांतल्यान दिसून आयले. आज आमी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म पळयत जर बीजेपीचे म्हाका एक हांसूंक येता एक एकटे सोशल मिडियाचे जे पोस्ट आयले ताचेर पळयत जाल्यार इनफॅक्ट तांकां जो मनांतल्यान राग आयला ह्या ऑर्डरीचो तो दिसून येता. कांय एडवोकेट आशिल्ले तांचे स्पोक्सपर्सनांचे आज हांवें ट्वीट पळयले. दे आर ट्रायंग टू से दॅट एवरी पार्टी अदर दॅन भारतीय जनता पार्टी इज करप्ट. पण भारतीय जनता पार्टी कितली करप्शनान भरभटले ते पणजेन दिसून येता. आज पणजेची परिस्थिती आसा आनी खंयच्याय रस्त्याक दावो घे वळण जाल्यार उजवो घे वळण. प्रत्येकाक दिसता रोड क्लोज फॉर डायवर्शन. तुमकां दिसता रोड क्लोज इज फॉर डेव्हलपमेंट म्हणून. दे हॅव क्लोज दीज रोड्स टू मेक देअर रोड्स ऑर टू मेक देअर पाथ फॉर करप्शन ऑर टुवर्ड्स करप्शन. बीजेपी हॅज डायवर्टेड रोड्स फॉर ओपनिंग देअर रोड्स टू करप्शन आणि हे दुसऱ्यांक ज्ञान दिता. आम्ही काल त्यांच्या स्पोक्सपर्सनान दिल्ले ज्ञानूय पळयले आणि त्यांचे अज्ञानूय पळयले. ताजेरूय हांवें काल एक स्टेटमेंट केल्लो परत म्हाका करपाचो ना. पण ज्या तरेन हे लोक भितरल्या अमित शाहचे काल रिएक्शन टू अ नॅशनल मिडिया चॅनल ऑल्सो इज ती बोलकें आसा. वॉट एवर दॅट ही सेड ही वॉज व्हेरी एंग्री वेन ही वॉज क्वेश्चन एंड ही सेड इट इज इंटरिम बेल ओनली. पण आज तांकां जो भंय निर्माण जाला तांकां भंय निर्माण अशाचो जाला की तांणी जे आज चलयला ते फाल्यां आपल्या कडेन घडत काय म्हणून. कारण एक रूल आसा सदांच म्हणटा की आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी नियतीचो जो नियम आसा तो वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आणि कर्मा जी करतात ती कर्मा खंय तरी भोगचीच पडटा आणि ती भारतीय जनता पार्टीक भोगचीच पडटली. आणि ते काल जे रिलीज जाले तातल्या लोकांचो जो उत्साह आसा जो उत्साह सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन आसतलो 14 तारखेक आणि 25 तारीख दिल्लीन आसा इलेक्शन. आणि दिल्लीचे जनतेन काल जे सोहळे मनयले ते पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक भंय दिसूंक लागला.